गोंयांतल्या कामगारां खातीर गोंयांत रिसर्च आनी ट्रेनिंग सेंटर सुरू जाला। बेगिनाच अकुशळ असंघटीत कामगारांक ट्रेनिंग दिवपाक सुरवात जातली। गोमंतक मजदूर संघ आनी हेर कामगार संघटनांच्या जोडपालवान हो उपक्रम जातलो। आयतारा तेची घोशणा जाली। आयतारा गोमंतक मजदूर संघ आनी हेर संघटनांनी अखिल गोवा कामगार राज्य परिशद घडोवन हाडली। 50 उद्देगीक वसणुकांचे प्रतिनिधी हजर असले। तशेंच वास्को कामगार दिसा निमतान COM-SM कुंकळणी मेमोरियल ट्रस्ट आनी प्रशिक्षण संशोधन केंद्राचें उक्तावण केलें। कामगार फुडारी पुती गांवकारान ते विशीं म्हायती दिली। पळयात। साधारणपणे गोंयच्या 50 इंडस्ट्रीतले वर्कर आजचे हो आमचो जो मेन प्रोग्राम आशिल्लो की गोंयांत एक दिसाचे आमी एक कामगार क्षेत्राची एक कॉन्फरन्स घेवप आनी त्याच बरोबर तो कॉन्फरन्स घेता आसतना गोंयांत एक कामगारां खातीर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर आमी उबें करप केवळ कामगारां खातीर। मागीर ते कामगार सेल्फ एम्प्लॉयड आसत, शेतकरी आसत, बार्ज वर्कर आसत, वर्कर्स आसत किंवा रोड वर्कर आसत, तांकां एक ट्रेनिंग दिवपाची आज गोंयांत गरज आसा। ताका लागून आमकां एक ट्रेनिंग सेंटर आमी आज गोंयांत उबें केल्लें आसा। आज तेजें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा। SR कुलकर्णी मेमोरियल ट्रेनिंग मेमोरियल ट्रस्ट फॉर वर्कर्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग हे आमी आज स्थापना केल्ली आसा। आनी तेजे कार्यक्रम तेजे ट्रेनिंग जे आसात ते सादारणपणे जुनाच्या लास्ट वीक किंवा फर्स्ट वीक ऑफ जुलयच्यान आमी ते सुरू करतले। आनी हेजे मेन उद्देश असो आसा की गोंयांत आज स्कील वर्कर गोंयांत वर्कर एज्युकेशन आसा पूण स्कील वर्कर गोंयांत ना। गोंय स्कील म्हणजे काम जाता तांकां पूण सर्टिफिकेशन ना। बेजिकली आमचे कडेन काम स्कील वर्कर खूब आसा पूण तेंचे कडेन सर्टिफिकेशन ना। ITI सर्टिफिकेट ना। ऑपरेटराचें काम करतात, ड्रायव्हराचें काम करतात, मेकॅनिकाचें काम करतात, एक हायली स्किल मेकॅनिकाचें काम करतात पूण तेंचे कडेन सर्टिफिकेट ना। आज सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसल्या कारणान स्कील डेव्हलपमेंट स्कीम आसा तेच्या अंडर जर आमी हें ट्रेनिंग इम्पार्ट करीत जाल्यार तांकां आमी ही जी सर्टिफिकेशन आसा ते सर्टिफिकेशन आमी करूं शकतात। आनी तो एक मेन उद्देश आमकां जे आमच्या फॅक्टरींत काम करणारे कामगार आसात, जे म्हाज्या युनियनाचे मेंबर्स आसात तांकां सर्टिफिकेशन दिवप ही एक म्हाजी जबाबदारी आसा म्हणून हांवें तें सुरू केलें। आज इंटरनॅशनल मे डे आहे, त्यामुळे त्यांनी कॉन्फरन्स काय करतात त्याच्यात कामगारांची आणि जबाबदारी काय आहे आणि कामगार कसे आणि पुढे त्यांची युनियन चालवायची, कसे बॅलन्स अप्रोच घ्यायचं आणि कसे मॅनेजमेंट आणि युनियन बरोबर बॅलन्स करून त्यांची आणि मॅनेजमेंटची दोन्ही कंपनीची आणि त्यांची दोघांची कल्याण करून घ्यायचं ह्यासाठी आपण ह्या ट्रेनिंग प्रोग्राम काय ठेवलेला आहे ते अतिशय म्हणजे महत्त्वाचे आहे। ये 8 घंटा ड्यूटी आया। हिंदुस्तान में 1934 में चेन्नई में आंदोलन चालू किया। ये भी इंडिया गवर्नमेंट भी 8 घंटा ड्यूटी दिलाने के लिए रेडी हो गया। मैं फर्स्ट थे और लाल बोटा फर्स्ट टाइम चेन्नई में चालू हुआ। आम्ही एक युनायटेड बार्जमॅन असोसिएशन असो एक ट्रस्ट फॉर्म केलो। त्या ट्रस्टाक आसा रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर अशें। आतां आमचे वर्कर्स जे आशिल्ले पयलीं आमचे इलिटरेट वर्कर्स असल्या कारणान ह्या इंडस्ट्रीन खंय तरी तांकां ट्रेनिंग खंय तरी रिसर्च करपाचें प्लॅनिंग करलां। 10 वर्सांत कितलेशे लोक आमचे रिटायर जाले, कोण सोडून गेले आणि आता परत ते ह्या इंडस्ट्रीन परत येवपाक सोदना। थोडे लोक येवपाक सोदना। ते म्हणटा की तुमच्या कडेन जर एम्प्लॉयमेंट ना आनी तुमीच जर स्वताक एम्प्लॉयमेंट बाद जालो कशें म्हणल्यार आमी कितें येवन करतले बाजयेर। हो जो आमचो तो ही कला आशिल्ली, कित्याक वन इज अ ट्रेनिंग पण आमच्या बाज करूंक एक कला आशिल्ली। ते कितें कॉलेजीन शिकून काय बाजयेर येवना, बाजयेर शिकून ते मास्टर जाले, कोण ड्रायव्हर जाले। ही जी कला आशिल्ली ती वतली आनी म्हाका दिसता की आतां ह्यांनी संकल्प जो केला युनियनान की आमच्या लोकांक ट्रेनिंग करपाचें, रिसर्च करपाचो आनी ते रिसर्च करून आमी एक मॉड्यूल तयार करपाचें की लोकांक कशें ट्रेनिंग करपा जाता। नाल्यार जर फाल्यां समजा जर मायनिंग स्टार्ट जायत जाल्यार आमकां कमीत कमी 100 ते 120 बाजीची गरज आसा। म्हणजे 10-15 ल्हान बाजी आनी 80-90 व्हडल्यो बाजीची गरज आसा। आनी फुडें जर एक्सपोर्ट वाडलो 30 मिलियन टन, आतां आमकां फक्त परमिशन मेळ्ळ्या 20 मिलियन टन। 20 मिलियन टनाक कमीत कमी 80 बाजी जाय, तितले मार्केटान ना अजून, ते आमकां रिपेर करचें पडटलें। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले।